नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवन. दीप्ती नागवेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. भारताच्या 16व्या राष्ट्रपतीचे वेंचणुकेंत एनडीएची उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यूपीएच्या सिनाचेर दुप्पट मायज मतांचे फरकान जिखली. 540 खासदारांची मतां मुर्मूक, 208 उमेदवार सिन्हाक. विधानसभांनी आमदारांच्या मतांनी मुर्मून प्रचंड लीड घेतली. निकाल जाहीर जावच्या आदींच ओडिशांत मुर्मूच्या गांवांत सेलिब्रेशन. नव्या राष्ट्रपतीचो सोपूतविधी 25 जुलायाक. के तीसरे चरण की काउंटिंग में हमने इंक्लूड किया था कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और पंजाब। इस चरण में जो टोटल वैलिड वोट्स हैं उनकी संख्या है 1333 और इनकी टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट्स है 1,65,664। इसमें मुर्मू जी को मिले हैं 812 वोट जिनकी वैल्यू है 94,478 और श्री सिन्हा को मिले हैं 521 वोट जिनकी वैल्यू है 71,186। इस तरह से अब तक का जो कुल टोटल बनता है 3,219 वैलिड वोट्स जिनकी वैल्यू है 8,38,839। श्रीमती मुर्मू जी को मिले हैं इसमें 2,161 वोट जिनकी वैल्यू है 5,77,777 और सिन्हा जी को मिले हैं 1,058 वोट जिनकी वैल्यू है 2,61,062। पंचायत वेंचणुकांनी ओबीसी आरक्षणा आड आव्हान याचिका हायकोर्टान दाखल करून घेतल्यो. ओबीसी रिझर्वेशन लागू करूंक काडिल्ले अधिसुचोवणेक स्टे दिवचो म्हूण घाल्ले अंतरीम याचिकेचेर कोर्टान निकाल राखून दवरला. ओबीसी आरक्षण लागू करतना ट्रिपल टेस्ट मतीन धरिल्ली म्हूण राज्य वेंचणूक आयोगान कोर्टाक सांगले. सरकारूय म्हणटा ट्रिपल टेस्टीचेर आरक्षण केला. There were totally 4 petitions filed challenging OBC reservation. The petition has been admitted by the High Court. High Court has reserved the orders insofar as interim relief is concerned. So we don't have the time and date when the High Court is going to pronounce the order on interim relief. We are awaiting for it. The stand of the Goa government was that everything has been done. Triple test has been satisfied in this case, and the proper data and the study has been conducted, and it was given to the State Election Commission, and State Election Commission has properly conducted the reservation policy, and it was notified by the State Election Commission. Sir, order has been reserved, but still we feel that election will go as per schedule. See, what happens is these 4 petitions are challenging reservation insofar as these panchayats are concerned. So insofar as elections will go on, only the prayer of the petitioners are that you stay the reservations for OBC. So hold the election according to the petitioner, hold the elections without making provision for OBC reservation. इतले मजगती पंचायत वेंचणुकेक बेरेस्तारा आनीक 1,209 उमेदवारांनी अर्ज भरले. आता मेरेन 1,492 जाणांनी अर्ज भरल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंय टुरिझम कॅपिटल जातली जाल्यार ॲप बेस्ड टॅक्सीक पर्याय ना. टॅक्नॉलॉजी कोणा खातीर रावना. एग्रिगेटर हो गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांच्या बऱ्याकूच. टॅक्सीवाल्यांनी ॲप सर्व्हिसींत वांटेकार जावचे. विरोधकांनी टॅक्सीवाल्यांच्या भावनांचे राजकारण करचें न्ही. टुरिझम मंत्र्याचो उलो. सरकार एग्रिगेटरा कडच्यान 5% कित्याक घेता? गोवा मायल्सान गोंयकार कितले? विजयाचो प्रश्न. Now, Speaker sir, I have got an reply from the revenue generated by the government from Goa Miles, and the reply looks more of relaxation given to the app-based cab operator. सरकारान रेव्हेन्यू मॉडेल घेता आसतना 18 महिन्याचो मॉरिटोरियम दिलो, 18 months moratorium. After 18 months, he was supposed to pay 5% of the gross revenue, or he was supposed to pay a fixed amount of 20 lakhs, whichever is higher. आज इम्पॉर्टंट असा इज गोवा मायल्स सारकेले एग्रिगेटर स्टेबिलायज करून सगळ्या आमदारांनी बरोबर घेवन वी नीड टू वर्क these things ahead so that the transportation system moves good as a proper backbone for tourism. Government claims that majority of the taxi operators are registered with Goa Miles. From the above data, it appears that there's a negligible percentage.
2277 जे आशिल्ले तुज्याच उतरान तूं हजाराचेर म्हणला हांव म्हणपी 850 जालें आसतलें एखादी म्हणपी ते 1900 समज कमी जाले स्पीकर सर ते खंय नाल्यार खंय आमी सगळे आमदार नाल्यार सगळे जाण रिस्पॉन्सिबल आसा नॉट टू कीप अ स्ट्रॉंग फुटींग एंड अ बॅकबोन टू अ एग्रिगेटर बिकॉज टेक्नॉलॉजी कॅनॉट स्टॉप फॉर एनीबडी टेक्नॉलॉजी फुडें वतलीच टेक्नॉलॉजी फुडें आमी एडॉप्ट करना आनी कोण व्हरतलो तुका जर तांचे कडेन कांय जोडपाचें ना 5% कित्याक घेता हे एक प्रश्न दुसरो प्रश्न असो आहा की हे गोवा मायल्सांत कितले गोंयकार आहा गोंयकार कितले टॅक्सी स्पीकर सर तो भाषण केल्या उपरांत दिसतले टॅक्सीकारांक वोत त्यांचो म्हणजे सर्वे आन्सर दिवचे हांव कांयच उलयना हांव फक्त विचारता म्हजो एक प्रश्न आसा सेन्सिटीव इश्यू म्हजो प्रश्न आसा आमी 5% रिडिस्कस करता सगळ्यांक हाडटा भितर Is the opposition coming on board if 5% is being discussed? मंत्र्यान प्रश्न विचारप ना बसून घ्या मंत्र्यान उत्तर त्याचे राजकारण करू नकात म्हणून सांग राजकारण राजकारण करिना आमी वी आर प्रोटेक्टिंग and after that you try to control the market and take over. This is nothing but this type of undercutting for the purpose of grabbing the market. गोवा मायल्साची रेट बरें आसा बसुया परत उलोवया पूण ताज्या खातीर स्पीकर सर लेट अस कम टू अ फर्स्ट कन्सेन्सस की एग्रिगेटर आमी घेवया आनी एग्रिगेटरचे फुडें या थंय हे सगळे इश्यू म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्या कडेन बसून वी कॅन सॉर्ट इट आउट हायकोर्टाच्या पॅनला वेल्या सरकारी आदवोगादांक केशी दितना फावर जाता 3600 केशी तातूंतल्यो 2000 केशी फक्त 5 आदवोगादांक दिल्यात एजी सरकाराचो सल्लागार जाला ही गजाल सरकाराच्या हिताक मारक कितल्या सरकारी आदवोगादांक कितल्यो केशी दिल्यो कितल्यो जिखले कितल्यो हरले विजयान म्हायती मागली Speaker, there is serious concern about the partiality towards selected government advocates on the panel of the High Court during the distribution of cases. Speaker, sir, total cases are 3,591, government advocate are 24, 5 lawyers तातून 1958 म्हळ्यार ऑलमोस्ट 2000 केसी 5 लॉयरां मदीं डिस्ट्रीब्यूट जाल्या एजी हॅज बिकम एन एडवायझर टू द गव्हर्मेंट इज एन एडवायझर हॅज बिकम द गव्हर्मेंट इट सेल्फ आनी असो जर एटिट्यूड जालो जाल्यार म्हाका दिसता एक मंत्र्यान स्टेटमेंट करपाची गरज आहा आनी स्टॅटिस्टिक्स दिवपाची गरज आहा खंयचे आदवोगादांक केसी अलॉट केल्या कितल्यो जिखल्या कितले हारल्या आनी म्हाका दिसता लॉ मिनिस्टरान हाजेर एक स्टेटमेंट करचो कित्याक असलो एटिट्यूड जर दवरलो इट कॅन कॉम्प्रोमायज द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट एंड इट्स पीपल पळयता आनी इफ देर इज डिस्पॅरिटी इन दिस आय विल लूक इनटू इट स्पीकर सर नॅशनल हेराल्डाचे मनी लॉन्ड्रिंग केशीन काँग्रेसीची मुखेली सोनिया गांधी ईडी मुखार ईडीन 3 वरां तिची चवकशी केली परत 25 जुलयाक आपयल्या ह्या आदी जुनान तिचो पूत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीची ईडीन 5 दीस आपोवन बसोवन चवकशी केल्या तिका चवकशेक आपयली म्हूण काँग्रेसवाल्यांचो देशभर सत्याग्रह गोंयांतूय काँग्रेसवाले धरण्यार आणि आता परत तांणी सोनिया गांधीक जी आमची ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीची प्रेसिडेंट तिका परत समन्स केल्ल्या सो दिस इज ऑल नथींग बट वेंडेटा पॉलिटिक्स जे बीजेपी ह्या देशान एक ओपोजिशन जे आसा पळय ते ओपोजिशन काबार करपाक सोदता कित्याक तांकां दे डोंट वॉन्ट टू फेस ओपोजिशन कित्याक ज्यो चुको ह्यो सरकार जे करता ते ओपोजिशन दाखोवन दिता आनी तांचे कडेन उत्तर ना म्हळ्यार एक अशें एक ताणें षडयंत्र रचयलां हांवें लास्ट टायम सांगिल्लें की नॅशनल हेराल्ड हाका ऑल इंडिया काँग्रेसीन 90 कोटी रुपयाचें लोन दिल्लें आनी ती केस इलेक्शन कमिशनान वचून ताका क्लियरन्स मेळून ती केस काबार जाली तरी ताणें ती रिओपन केल्या कित्याक 2024चे इलेक्शन येता आनी आतां ह्या फावट तांचे कडेन कसलो अजेंडा ना आमी हांगा सगळे जमलेले आसा काँग्रेसचे सगळे यूथ महिला NSUI आमचे PCCचे सगळे ऑफिस बेर सगळे जमलेले आसा कित्याक तर सोनिया गांधीक आज त्यांनी ईडीक आपयलेले आसा 8 ते 10 दीस त्यांनी राहुल गांधीक सतयले तांकां कांयच मेळूं ना सोनिया गांधीक सुद्दां त्यांना आपयले पण ती कोविडाक लागून आजारी आशिल्ली आता तिचे ऑपरेशन जालेले आसा शी इज नॉट किपिंग गुड हेल्थ बट स्टील हे लोक इतले त्रास करता काँग्रेस पार्टीक बिकॉज दे डोंट वॉन्ट अपोजिशन एनीवेअर इन इंडिया घेऊया बारीकसो ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट
स्वदेश दर्शन 2.0 सकयल पर्वरे सावन हरवळे मये तांबडी सुर्ला अशें हिंटरलँड टुरिझम सर्किटाचो प्लॅन चल्ला. कन्सल्टंट नेमला. मया पयली फेज पुराय जाल्या. दुसऱ्या फेजीन थीम पार्का सारकेले प्रकल्प आसात. अशे तरेची पर्यटन स्थळां ते वाठारांत आसल्यार सर्किटांत घेवं येतात. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेची जाप. दिवचलच्या आमदारान पांडव केव्सांचो इशू काडिल्लो. उत्तर हांव एप्रिशिएट खुबश्यो गोश्टी हे केला, पूण आमच्या बिचोलेन नमाज घर म्हणून आसा आनी पांडव केव आसा लामगांव, हाचेर कांयच डिस्क्रिप्शन दिल्लें ना. नमाज घर आसा हे आर्किओलॉजीन ऑलरेडी हे केल्लें आसा, पूण सद्या जर पळयशी जाल्यार ताचो रस्तो सुद्दां ब्लॉक केल्लो आसा आनी गव्हर्मेंटान फक्त आर्किओलॉजीन ताचें सगळें आसा. तशेंच पांडव के थोडें ब्युटिफिकेशन केलां, पूण ताचें कांयच हे ना. सो काल डिमांडा वेळार उलयता आसतना आमी हिंदरलँड टुरिझमान फोकस करूंक लागल्या हें क्लियर सांगिल्लें आसा. लास्ट 100 दिसान वी हॅव स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स पॉलिसीज टू सपोर्ट दॅट पर्टिक्युलर पार्ट ऑल्सो तें सांगिल्लें आसा. मये एरियेन ऑलरेडी डेव्हलपमेंट पयल्या फेजान ऑलरेडी करून कंप्लीट जालें. सेकंड फेज आतां घेतली जातली. जे मयेच्या डेव्हलपमेंटांतल्यान वी वील क्रिएट अ ओवरऑल इकोसिस्टम एज फार एज हिंदरलँड स्टार्ट्स. आतां हिंदरलँड टुरिझम करता आसतना एक स्पॉट घेवच्या पेक्षा वी आर ट्रायंग टू क्रिएट अ सर्कीट. फाल्यां समज मनीस दूधसागर वतलो जाल्यार फक्त दूधसागर वचून येवचो न्हय, जाल्यार सरावंडींग तांबडी सुर्ला बाकीची एरिया फूल कवर करची. इट हॅज टू बी अ होल डे ट्रीप ऑर ही हॅज टू गो एंड स्टे देर फॉर सम टायम. सो ताका प्रिवेलंट कितें जाय, सायडीक कॉटेज जाय, सायडीक करपाक कितें जाय, वॉट आर द एक्टिविटीज ही कॅन डू, वॉट आर द एडवेंचर्स थिंग्स ही कॅन डू, एवरीथिंग नीड्स टू बी कंबायन्ड वेन वी टॉक अबाउट हिंदरलँड टुरिझम. पूण हो जेन्ना सर्कीट करतना आमी सरळ पर्वरीच्यान आमी मये वता, मदीं बिचोले रावता आनी बिचोलेन नमाज घर आनी हे पांडवज केव हांकां खूब व्हडले आर्किओलॉजिकल स्टडीज आसा. आनी इनफॅक्ट हे पांडवज केव गुगलार जर घालशी, नमाज घराक जर गुगलार घालशी जाल्यार 23 lakhs फॉलोवर्स आसा. म्हणजे कितले युट्यूब बी आसा, इतलो ताचे अवेरनेस आसा, लोक पळोवंक येता. पूण सद्या थिंगाचो रस्तो ब्लॉक आसा. सो म्हजे रिक्वेस्ट आसा मिनिस्टराक की हे दोनूय पॉयंट हे त्या सर्क्युटान इनवॉल्व करपाचे. आता सगळ्या सरकारी बिल्डिंगांचे मेंटेनन्स PWD करतली. विधानसभा संकुलाची देखरेख JSIDC सारखी करिना. PWD मंत्री काब्रालाचो आरोप. कॉम्प्लेक्साचे सिलींग गळपाक लागला. दुरुस्ती काम खंय आता PWDन हातान घेतला. विजय म्हणटा सरकार लोकांच्यो स्किमी बंद उडोवन मुख्यमंत्र्याचे ऑफिसाचेर पयशे कड्डिता. अरे गव्हर्मेंट एक सायडीक ते म्हणटा गव्हर्मेंट बिल्डींग मेंटेन करना, ही गव्हर्मेंट बिल्डींग. हेजे पयलीं बांदलेली PWDनीच ती, पण थंय कोण तरी स्पीकर आसतना GSIDC ट्रान्सफर केले. GSIDC ट्रान्सफर करून ती मेंटेन जावना. तुका दिसती पडटा बरें कितें आहा तें. हांवें सांगपाक जाय ह्यो इशू आसा. PWD हांवें पयरूय सांगला ऑल गव्हर्मेंट बिल्डींग्स विल बी मेंटेन बाय PWD आनी आय एम मेकिंग अ स्ट्रीम लायन हाव टू मेंटेन गव्हर्मेंट बिल्डींग, नॉट माय प्रॉपर्टी. पयलीं जेन्ना आशिल्लो कोण तरी स्पीकर आशिल्लो तेन्ना ती आख्खी बिल्डींग PWD काडून GSIDC दिल्ली मेंटेनन्साक. ते मेंटेन जावंक ना. आतां PWD आतां परतून PWD दिला. सो वी हॅव रिमूव्ड टेंडर. ते लीक जाता वयर आनी खुबश्यो गोश्टी जाल्ल्या. तूं म्हाका काम म्हजें करपाक काम सारकी करना तर ते करना म्हणून म्हाका PWD दिला न्ही. म्हाका कोण सारकी करना तेजेर हांव उलयना. जो आज म्हजो ताबो दिल्लो आहा CMन तितूंत भितर म्हाका दिसता की सगळ्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंगा मेंटेन जावपाक जाय आनी ही एक गव्हर्मेंट बिल्डींग आनी ती मेंटेन करपाचें म्हाजें काम. टेंडर एलमान जाता, ते वयले ते टायल्स तुमकां दिसता पळय ते चिप्स गेल्या ते लिकेज जाता, तुमकां दिसती पडटा न्ही. आनी तूं हांव मेंटेन करता फाल्यां म्हजेर टिका तुमी करतले. आतां HOD ऑफ बिल्डींग कोण आसा, हेडमास्टर आसा, तो म्हणटा आमी पत्र बरयलें PWD कांय करूना. हें चलचें ना. हांव आसा पळय चलचें ना. हांवें एकावंटेबिलिटी JEची आसतले पण HODन सांगपाक येना. इट इज अ JE ही इज सपोज टू डू दॅट वर्क. सिव्हील JE जो आसा तेणें वचून ते आपणाचे एस्टिमेट करून रिपेअर करून मेंटेन करपाक जाय. तुवें आयकूंक ना नवे पार्लमेंट हाऊस, नवे PMO अशें भशेन हें मरे ताज महालाचे प्रमाणे जाता जाल्यार नकळो हांव तें. पूण बरें पावरफूल आहा. जे स्किमींग पयशे ना ते 10 कोटी रुपया चीफ मिनिस्टर आपली ऑफिस बांदता. विजयाचे ऑपोजिशनाचें काम ऑपोजिशन करूं. हांवें जर तेजें काडपाक गेल्यार खूब आसतलें. हांव तें आतां सद्याक काडना. जेन्ना करपाक जाय तेन्ना हांव काडटा. कित्याक कोण तरी आपूण म्हणटा आपणें फक्त 32 केल्या, पूण 32 कश्यो केल्या, कितें केल्या, म्हाका दिसता प्रेस भाव पयले म्हाजे काडपाक जाय सगळें. वता वता थंय कदंबाचे बस स्टँड बांदून घाल्यात. धवे हत्ती जाल्यात. वाळपय, कुंकळे, होणा बस स्टँडाची तीच गत. लोक थंय वचूंक सोदिनात. नव्या बस स्टँडांच्या प्रस्तावांचो वस्तुस्थिती पळोवन रिव्ह्यू घेतले. फोकस मुखेल शारांतल्या बस स्टँडांचेर. येरादारी मंत्री माविनान स्पश्ट केले.
केप्यां बस स्टँडाक टेंडर आनी वर्क ऑर्डर नासतना फातर घाला म्हूण इशू आमदार आनी विजयान इन्क्वायरी मागली. म्हाका तो येना की लोकांक फटोवपाक वो राजकारण करपाक जस्ट बिफोर द इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट 10 दिसां पयलीं ही 3-4 फावंडेशन स्टोन जाली. वो वोटा लागून केल्ले हें म्हाका जाणा जावपा जाय. आतां आमकां सगळे कडेन बस स्टँड जाय, जशें केपेंय जाय आसलें म्हूण मागणी केली. आमचे आहा ते बस स्टँड सारके ना. आतां जो आमकां बजेट आसता सांगता ते आमकां बजेट आसता ते प्रमाणे म्हाका वचपा जाय. आतां तुका उदाहरण दिता. पयलें शिरोडा होंडा कुंकोली बस स्टँड बांदिल्लें कितली यूज जाता. कुंकोळ्ळेचेच मान्य युरीचेंय तूं नांव घेता. थिंगा तो एक भाग्यदार म्हूण ते एका संस्थे आमी बाजार घालपाक मार्केट लॉन्च केला म्हूण लोक भितर सोदता थिंगा. इट वॉज डिजर्टेड फॉर मोर देन 5 years लायक अ व्हायट एलिफंट. इश्यू कितें आहा की मंत्री वचून फावंडेशन स्टोन घालता विदाउट टेंडर. हो इश्यू स्पीकर सर 26 कोटीचे काम. स्पीकर सर एक मिनिट एकूच मिनिट एक इश्यू असा की तुम्ही तेन्नाच ताजमहाल बांदपाक सुरवात केल्लो त्याच टायमार तेन्ना जर मोद जाल्ली की अशें ताजमहाल बांदया टेंडर मागीर करूया नॉमिनेशनाचेर करूया. on what basis are you trying to say there would be tender? It could be nomination. बस स्टँड बांदप आणि बस स्टँडाचें उद्घाटनूय करप आणि थंयसर 5-5 वर्सां एक सुद्धा बस वचना. बस न्हू कोणूच वचना. गोरवा बसता सारकें सांगलें गोरवा बसता. अशे 3 बस स्टँड आतां म्हणजे सरकाराचे 25-30 कोटी रुपया मोडप आणि बसींच्या ऐवजी थंय गोरवा बसून रावप हे प्रकार जाल्या. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसलो तेन्नाय ताणें अलाव कशें केलें सगळें विदाउट टेंडर काम सुरवात करपाक ताका फावंडेशन घालूंक कशें दिलें. तोच ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आतांय तो बाबा टेंडर हें केलं पूण हूंय वर्क ऑर्डर दिवना न्ही म्हणून रिव्यू करता म्हूण सांगलें. स्पीकर सर वर्क ऑर्डर दिवंक ना ती म्हळ्यार हाजेर परते सुरवात करूयात आमच्या. हांगा धरलो हे एक सेल्फ गोल मारतात तुम्ही स्पीकर सर. स्पीकर सर एक मिनिट तुम्ही फावंडेशन घालता. एक मिनिट मान्य मुख्यमंत्री सर एक इन्क्वायरी घाला. कोण तुमकां ऑफिसर हें करता की इलेक्शन लागली आतां फावंडेशन घालप लोकांक पिशे करप. लोक पिशे न्ही म्हणून केपेच्या लोकांनी दाखयले. स्पीकर सर लोक खूब शाणे आहा. तो हेवटेन वयता काय हो तेवटेन येता तें म्हाका कळना बट मंत्री थंय वयतलो. गोंय विधानसभेच्या उपसभापती पदा खातीर वेंचणूक आज. अर्ज भरपाचो निमाणो दीस काल जालो. बीजेपीच्या वतीन म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसुजा जाल्यार काँग्रेसीच्या वतीन शिवोलीची डिलायला लोबोचो अर्ज. कळसा बंदुरा प्रकल्पाक केंद्राची ईसी मेळप सोंपें न्ही. धरणाच्या जाग्यार बंधारे बांदून कर्नाटक केंद्राक पिशे करूंक सोदता. हे बंधारे थंयच्या पर्यावरण आनी जिवावळीचे बऱ्याक म्हूण दाखोवंक सोदता म्हूण पर्यावरण तज्ञांचो आरोप. गोंयचे वटेन येवपी कळसा न्हंयच्या पात्राची वाट लायल्या ताचेर खंय कर्नाटकान आदींच जाप दिवची. कर्नाटक सरकारान आतां अशा प्रकारचो प्रस्ताव जो आसा तो सादर केल्लो आसा की त्या माध्यमांतल्यान ते कळसा बांदोर आनी हलतरा हे 3 जे प्रकल्प आसा म्हणजे पयलीं ते धरणाचे प्रकल्प आसले आनी तेंच्या लक्षांत येयले की हो पुराय वाठार जो आसा तो केंद्रीय वन पर्यावरण आनी हवामान बदल मंत्रालयान इको सेन्सिटिव्ह एरियाज म्हणजे पर्यावरण संवेदनाक्षम क्षेत्र म्हणून घोषीत केल्लेले आसा. आनी ह्या एकंदर परिसरान अशा प्रकारचे प्रकल्प जे आसा धरणाचे प्रकल्प आसा हे येवप खूब कठीण आसा. हो दाखले जे आसा ते दिवपाची प्रक्रिया जी आसा ती खूब किचकट आसा. कारण ह्या पुराय वाठारान रिजर्व फॉरेस्ट एरिया जो बांदोरा प्रकल्प आसा तो पुराय भीमगड अभयारण्याच्या कार्यक्षेत्रान येता आनी थंय राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार मंडळ जे आसा तेंची परवानगी घेवप गरजेचें आसा. आनी त्याच परीन केंद्रीय वन आनी पर्यावरण मंत्रालया कडल्यान पर्यावरण दाखलो घेवपाचो आसा. त्या अनुसार अशें दिसून येता की तिनूय वाठारांनी कर्नाटक जे आसा ते वसंत बंधारे स्वरुपाचे काम करपाक सोदता. तांकां दाखोवपाचें आसा की तो पर्यावरण स्नेही जातलो. त्या वाठारांतल्या एकंदर जैवीक संपदेक तो पूरक आसतलो अशें तांकां चित्र निर्माण करपाचें आसा. पूण हाच्या पयलीं तेंच्यांनी जी कळसा न्हंय जी आसा ती गोंयच्या दिशेन येताली तिचे जवळ जवळ 5 किलोमिटरचे जे नैसर्गीक पात्र आसा ही पुराय खणून उडयल्लेले आसा ते उध्वस्त केल्लेले आसा. तर तेचेर कितें करताले हाचेरूय तेंच्यांनी स्पश्टीकरण दिवपाक जाय. आनी मागीरूच केंद्रीय वन पर्यावरण आनी हवामान बदल मंत्रालय त्याच परीन गोंय सरकारान
ह्या संदर्भातली फुडली जी कारवाई आसा ती करपाक जाय. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.